आमी रिस्टोरेशन म्हणजे पुनर्स्थापन जावंक आसा. मस्त जाणां उलयलें आयकलां. आमी ल्हान आसतना कितलें गम्मत आहलें सायबा. आतां सगळें टेन्शन म्हणून. खंय गे आमचे तोंड भायर सरली ती खुशी, पयलेंचे आसली ती खुशी मरुस्थापन मुच्यान तुज्या जिवितांत जावंक आसा. एका टायमार हांव तूं मस्त भलायके घेवन जावन आसलें हांव. आतां म्हणटा आमी आतां हांव पिडेन पडलां आनी आतां गरज आसा म्हाका तुका भलायकी पुनर्स्थापन जावची. पुनर्स्थापीत जावंक सुडका जोडूंक हांवें तुवें कितें करियेत म्हणलें सवाल. हें आज आमी नियाळ करना आसा. पयल्यान पयलें सुडका जायचे तर आमच्या अंतस्करणांतल्यान स्वयं परिक्षा आमची करी जाय. आमी सांगता आमचें कॉन्शियन्स कितें आसा थंयसर आमी आमच्या कॉन्शियन्साचें परिक्षा करी जाय. आज आमच्या जिवितांत विविध संतींनी रडोवन बसून आसतना हांवें तुवें आमकां अंतस्करणाचें थाळो आयकोंक जाय. कित्या खातीर हांव ह्या परिस्थितीर आसा. साबार तरांचे आमी ओगडावन घेतलां, साबार तरांच्या दुकानी आमी आसा. तर एक घडी बरो आमी आमच्या घरांनी वचून नियाळया. कित्या खातीर म्हाका ही आयची परिस्थिती आयल्या. जें कितें मोयचें मागोवन घेतिल्लें तुज्या हजारपण म्हाका जाय म्हणून सर्वेस्पर देव सोम्या जेजू मुखांतर ताका इम्मॅन्युअल म्हणल्यार नांव दवरून देव आमचे सोवे आसा म्हणून सदांच आमचे सांगाता रावता. आनी तें जावन आसा क्रिसमस. तें जावन आसा क्रिसमस. जेजू आमचे मदें सदांच रावचें आनी आमकां यशस्वी करचें दिसलें फेस्त जावन आसा तें क्रिसमस. आज मोगाचे न्हू तुमच्या जिवितांत थोड्यो संगती भायर पडल्यात. तुमी केदाळा देवाक सोदतात, केदाळा सर्वेस्पराक सोदतात. सर्वेस्पर म्हणटा हांवें तें भायर गेल्लें तुका परत पाटीन दिता. मात्र न्ही तुका व्हडल्या स्थानमानाक दिवच्या खातीर हांवें तें तुज्या तावन काडलें. तुमच्या जिवितांत कितेंय तुमी होगडावन घेतलां जाल्यार कितेंय तुमकां कितें गेल्यार मेळटस ना जाल्यार खंयसर देवाचो एक उद्देश आसा. हांवें तुवें सोदूंक जाय त्या देवाक, सोदूंक जाय त्या जेजू क्रिस्ताक. केदाळा तो क्रिस्त तुका जिवितांत मेळटा. केदाळा तो उजवाड तुज्या जिवितांत येता. तुज्या जिवितांत आसलो काळोख धांवता मात्र न्ही. गोब्रार बरी तुज्या माथ्यार आसलें खाण सर्वेस्पर देव खालिंगी तुका एक व्हडलो मुकूट दिवचार आसा. ह्या मुकुटा बसत तयार रावया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. उरते सागोरा आराधन
कृपेन तू आमकां नेटोन आसाय पवित्र सांगात तू आमकां दिवन आसाय वय मोगाळ भवन आनी भयणीनो उंड्या रुपार सुमी जेजू हाजर आसा दैवीक तसो मोग आमचे थंय वांटून आसा कृपेन आमकां तो नेटोवन आसा तसो पवित्र सांगात या भोव पवित्र साक्रामेंता मारिफात तो जेजू आमकां हर एकल्याक दिवन आसा तसो सुमी आमच्या मोगार आसा तर त्या सुमयाक आमी आराधन करुया नमन करुया स्तुती आमी गावया उड्यारू पार तू लिपोन आसाय दैवीक तुझो मोग वांटून आसाय उड्यारू पार तू लिपोन आसाय दैवीक तुझो मोग वांटून आसाय कृपेन तू आमकां नेटोन आसाय पोवी सांगा तुझो देव आसा कृपेन तू आमकां नेटोन आसा पोवी सांगा तुझो देव आसा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका सोडून आराधन तुका स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो तुझे विने ना कोण आमकां दुसरो सुमयान जेजू तू गवळी बरो तुझो आमच्या जिणयेचो एकच थारो वय मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचो आसरो जावन असो जेजू ताच्या बगर आमकां दुसरो कोणूच ना तसलो आमचो सुमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा एक बरो गवळी आमकां हर एकल्याक तो वळखता आमचो हर एकल्याचो मोग करता आमची हर एकल्याची जतन करता त्या सुमया मुखार आमी आसा तर ह्या बऱ्या गवळ्याक आमच्या सुमयाक आमी आराधन करुया नमन करुया स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो सुमया जेजू तू गवळी बरो तुमचो जिणेचो एकच तारो सुम्या जेजू तू गवळी बरो तुझो आमचे जिणेचो एकच तारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका सोडून आराधन तुका हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Mogalan Jesu, ya pavitra sacramental ya mundial ruparu tu korosu adara sai. तुझो सांगात आमकां दिवना साई सुमिया तू समसास्त्र सुमी तुझ्या हजर पण या घडी आमी ओळखून घेता तुका आमी आराधन करता तुका आमी नमन करता तुका आमी दिन वाजता सुमिया संपूर्ण तरान या घडी आमकां तुझ्या पांयां आमी समर्पण करता तुझी पदवी महिमा तुझ्या वर्तेपण आमी ओळखून घेता सुमिया तुका असाध्य म्हणले खंयचेय ना तू सर सत्यवंत तू बळवंत देव म्हणले आमी ओळखून घेता संपूर्ण तरान आमकां समर्पण करता आमचे सुख संतोष आमचे दुःख बेजाराय आमचे कष्ट अनवरा आमचे पिडाशिडा आमचे सगळे समस्या आमचे फोडणी आमच्या मतीत खाल जाणते दुःख बेजाराय एक स्वरूपान सगळे तुझ्या पांयां या घडी समर्पण करता सुमिया यार नवळा तुझी काकवतो आमचे ते वाळे तुझो मोग आमकां दाखय सुमिया तुझी दया दाखय सुमिया आणि त्या मरी पात आमकां यार नवळार सर कृपेन तुझ्या बर सुमिया तू सर सत्य तुझ्या बर आमकां अभिषेक सुमिया अभिषेक सुमिया आमचे संगत राव सुमिया आमचे संगत राव आमचे जीवित तुझ्या सत्यान बर सुमिया संतोष भरीत कर आमकां दादोस मनान आमकां बर सुमिया तुझ्या मोगान सदांच जीव राव आमकां कृपा दी सुमिया आमचे संगत राव सुमिया थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस वी अडोर यू लॉर्ड जीसस तू Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकडमी बसया मगचन आमच्या जिविताचो एकच एक थारो आमच्या जिविताचे सर्वस्व जावन असो आमचो सोमी या घडये आमच्या सांगात आसा जर तर तो आमचे सांगात आसा आमकां कसलेंच बेबिरान ना मोगा भवन आनी भयणीनो कित्याक आमचे जिनियेचो थारो आमचो आसरो आमचे बोळ आमचे सर्वस्व तसो जावन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 30 वाक्य 20 अशें म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन थीर एकवटान राव कित्याक तोच तुजें जिवीत प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सर्वेस्पर तुझ्या देवाचो मोग कर आणि ताचे कडेन थीर एकवटून राव कित्याक तसो तुजें जिवीत वय मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचें जिवीत आमचें सर्वस्व तसो ताचे विना आमकां कोणायकी जिवीत ना आमचें सगळें जिवीत सोलोन व्हरचें ताणें त्याचो सोम्या मुखार या घडये आमी आसा मोगाचे न्हू त्या देखून इसाया प्रवादी अध्याय 12 वाक्य 2 म्हणटा वय देव मुजें थारान हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदींच भियोवचो ना कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन ही उतरां एक घडी आमी सांगाता म्हणया म्हज्या उपरांत म्हणजे वय देव मुजें थारान वय देव मुजें थारान हांव ताचेर विश्वास दवरतां हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदींच भियोवचो ना आनी हांव केदींच भियोवचो ना कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोळ कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन आनी म्हजें गायन मोगाचो या घडी आमी बगुया तसो सर्वस्व ताचें बोळ ताची सकत म्हज्या जिवितांत सर्वस्व ताचे विने हांव जिवंक शकना ताचे विने म्हाका कितेंच ना म्हजें सगळें जिवीत जाणा आसून म्हजें सगळें जिवीत सोलून व्हरचें म्हजें सगळें जिवीत आशिर्वादान भरचें ताणेंच म्हणलें वळखून आमी परत तेंच उतरां म्हणया वय देव म्हजें थारान वय देव म्हजें थारान हांव ताचेर विश्वास दवरतां हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदींच भियोवचो ना आनी हांव केदींच भियोवचो ना कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोळ कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन आनी म्हजें म्हजें गायन आनी म्हजें गायन आनी म्हजें गायन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 तेंच आमी आयकता मोगाचें निर्गमन पुस्तक अध्याय 15 वाक्य 2 म्हणटा
सर्वेस्पर म्हजे बोळ आनी म्हजे गायन तो जालो म्हजी सोडवण तो म्हजो देव ताका वाकांता म्हज्या पुर्वजांचो देव तो ताची ओडवीक हांव गायता ही उतरां परत एक गटी म्हज्या सांगाता म्हणा सर्वेस्पर म्हजे बोळ सर्वेस्पर म्हजे बोळ आनी म्हजे गायन आनी म्हजे गायन तो जालो म्हजी सोडवण तो जालो म्हजी सोडवण तोच म्हजो देव तोच म्हजो देव ताका वाकांता ताका वाकांता म्हज्या पुर्वजांचो देव तो म्हज्या पुर्वजांचो देव तो ताची ओडवीक हांव गायता ताची ओडवीक हांव गायता ताची ओडवीक हांव गायता ताची ओडवीक हांव गायता एक घडी आमचे दोळे दाबया आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें कीर्तन 70 आणि 3 वाक्य 25-26 म्हणता सरकार म्हाका ताचे शिवाय दुसरो कोण आसा आनी संवसारार ताचे भायर दुसरें कांयच म्हाका ना म्हजी कूड आनी म्हजे काळीज विरतात पूण देव म्हज्या काळजाचे काडाप आनी म्हजें दायज सदां काल सरकार जावं संवसारान जावं ताचे बगार दुसरो कोण आसा आनी त्या देखून कीर्तनकार म्हणटा देव म्हज्या काळजाचे काडाप आनी म्हजें दायज सदां काल तेच कडपा मुखार तेच दायजा मुखार आमी बसून आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो संपूर्ण विश्वास पातयेनी ताचेर आमी दवरया आमी म्हळें देव म्हजे थारान हांव ताचेर विश्वास दवरतां हांव केदींच भियोंचो ना कित्याक सर्वेस्पर म्हजे बोळ आनी म्हजे गायन म्हळ्यार आमी वय मोगाळ भावा आनी भयणी सर्वेस्पर म्हजे सांगाता आसतना म्हजें बोळ म्हजें न्ही सर्वेस्पराचें बोळ म्हजे मारी पारपर जालता त्या देखून कसल्याच म्हाका बेंबिरान ना जावंक बरो कश्ट दगदनी जावंक बरो पिडा शिडा जावंक बरो समस्ये जावंक बरो अस्कर काय जावंक बरो पडणे हांवें कसल्याच भियेचें म्हणना म्हजें बोळ म्हजें काडाप म्हजो आसरो म्हजी सकत तसो सोमी आमचे सांगात आसा ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत कोरस आजार आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचें जिवीत चलोवन वचो ताणें आमी न्ही संपूर्ण तरान आमकां तेज्या पांयां तळ आमी समर्पण करया आसा तशें आमकां समर्पण करया आमच्या खालसा मनांतलें तें भितर गुंडाळ्यांतलें दूख एकसुरपण निराशपण बेंबिरांत आनी कितें आसा सगळें तेज्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू तो आसा हांवें भियेचय म्हणना तस म्हजें काडाप म्हजो आसरो म्हजें बोळ म्हजी सकत तसो सोमी आमचे सांगात आसा तर सकड आमी उबे रावया सोमयेची स्तुती करन आमी गावया गीत स्तोत्रा देवा येसू देवा पान नंबर 70 70 थाळयो आमी पेटया मोगाचें संतोषान आमच्या सोमयाक अर्सून काळजाच्या गुंडाळ्याच्या त्या ददोसपणांत हांव सोमयाची स्तुती करणे हें गीत आमी गावया स्तोत्र देवा येसू देवा स्तोत्र देवा येसू देवा स्तोत्र देवा येसू देवा स्तोत्र देवा येसू देवा निन्न
ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದು ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದು ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. Ergan Jesu, Ergan Jesu, Ergan Tuka, Mucha Jesu, Ergan Jesu, Ergan Jesu, Ergan Tuka, Mucha Jesu, Mahima Jesu, Mahima Jesu, Mahima Tuka, Somya Jesu, Mahima Jesu, Mahima Jesu, Mahima Tuka, Somya Jesu. ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಅರ್ಗಾನ್ ಜೇಸು, ಅರ್ಗಾನ್ ಜೇಸು, ಅರ್ಗಾನ್ ತುಕಾ, ಮೋಚಾ ಜೇಸು, ಮಹಿಮಾ ಜೇಸು, ಮಹಿಮಾ ಜೇಸು, ಮಹಿಮಾ ತುಕಾ, ಸೌಮ್ಯ ಜೇಸು. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळा मी बसया मोगाल भावन आनी बहिणीनो नातालां फेस्ताक जोरान तयार आयसलो आसा हांगा आमी पळयता नेकेत्रां काळायल्यान जावं बरो आमच्या घरांनी नेकेत्रां आमी काळायल्यान गर्दणचो गोटो करूंक सुरू केला, कुसवार करूंक तयार केला, इतर बैली तयारी आमी करूंक सुरवात केल्या जावंक बरो मोगाचें न्हू. आनी प्रत्येक जावन ह्या नाताला फेस्ता वेळार आमी कितें नियाळटा, देव मनीस जाल्ले तें घडीत आमी नियाळ करता मोगाचें न्हू. माते वासोवांजेल अध्याय 1 वाक्या 22 आनी 23 अशें म्हणटा, हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्या प्रावाद्यामारी पास सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अवकासली गर्भेस जातली आनी एक आपुता प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले.
इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, नातालां फेस्त देव मुनीस जाल्लें फेस्त, देव इम्मानुएल जाल्लें फेस्त, देव आमचे सांगाता वस्ती करूंक आयिल्लें फेस्त मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून देव आमचे सांगाता आसा, इम्मानुएल देव आमचे सांगाता आसा. कित्याक देव मनीस जालो मोगाचें न्हू. एक सवाल आमकां विचार येता आसलें. आतां सा पावलान फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 म्हणटा, सैमान तो देव तरी त्या देव सांपनाक लबधोन रावलो ना. मनशा रूप ताणें घेतलें. कित्या खातीर ताणें मनशा रूप घेतलें? कित्या खातीर तो इम्मानुएल जालो? कित्या खातीर देव आमचे सांगाता जालो मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हें आमी समजून घेवचें. ह्या नाताला फेस्ता संदर्भी गरजेचें. देखून तो जुवांव सोवांजेल अध्याय 1 वाक्य 12 म्हणटा, पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देव मनीस जाल्ल्या वरी आमी मनशां देवाची भुरगीं जावंक पावल्या. देवाच्या भुरग्यांचे स्थानमान आमकां मेळ्ळें. सोमी वयर तावन सकयल आयलो आनी आमकां वयर उबारलें आनी तें वर्तें स्थानमान आमकां दिलें. देवाचें भुरगो, देवाचें भुरगें जावचें तें भाग सोमी मनीस जाल्ल्या वरवीं, देव मनीस जाल्ल्या वरवीं आमकां लाभलें मोगाचें न्हू. केदें वर्तें भाग आमकां. देखून आमी देवाचीं भुरगीं, देवाचीं भुरगीं आमी. आमकां हर एकल्याक देवाचीं भुरगीं म्हणून वलायतात. पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मारे बाद आमी देवाक समर्पण केल्लीं. देवाचो पोसको पूत धू आमी मोगाचें न्हू. आमी हर एकली देवाची म्हणलें आमी उडासोचें. देखून पयलें देवाची भुरगीं जावचें आमकां भाग मेळना. दुसरें हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 17 म्हणटा, तशें जाल्ल्यान सकडांत ताणें आपल्या भावां बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांन पातकाचें बक्षाणें दवरचे खातीर देवाच्या सेवेंत काकुळतीवन आनी विश्वासी श्रेश्ठ याजक तो जावंक पावलो. दुसरें आमकां जेजू मनीस जाल्ल्या वरी वा देव मनीस जाल्ल्या वरी आमचो देव आमकां एक भाव जावंक पावलो. पयलीं आमकां देवाची भुरगीं गेलीं आनी तो देव आमचो भाव, आमची बहीण जावंक पावली. आमकां हर एकल्याक मोगाचें न्हू. हें हेब्रेवांक बरयलें पत्र म्हणटा, आमचें सांगाता वळखालो. दुसरें. तिसरें, आमकां पातकाचें थारान, पातकाचें बॉक्सान जोडचे खातीर, सुडका दिवचे खातीर देव मनीस जालो मोगाचें न्हू. ह्या पातकाच्या गुलामपणांतले, मोरणाच्या सावळेंतले आमकां निवारण थंय बरोवन ओमतो जमापान जिवी दिवचे, सर्गीचे जिवी दिवच्या खातीर देव मनीस जालो. आमचे सांगाता वस्ती करूंक आयलो मोगाळ भावन आनी भयणीनो. देखून तो जुवांव सोवांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 हे आमी मस्त बडी आयकोवचें. हे वाक्य देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुता ओपोवन दिलो, ताका सत्मंतेल्या कोणाचोच नाश जायन जावच्याक बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्या. कित्याक देवान ताच्या पुताक संवसारान धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बघा ताचे मरेपात संवसाराची सोडवण जावच्या, सुडका मेळच्याक, रेस्टोरेशन. परत देवाचो भुरगो, देवाचो भाव जावचे ते भाग आमकां जोन दिवच्या खातीर तो वयर तावन सकयल देवान आयलो मोगाचें न्हू. आमकां वयर उबारच्या खातीर. आनी त्या देखून देव मनीस जाल्लें हें वर्तें फेस्त आमी आचरण करता, आमी संभ्रमता मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आनी ह्यास्त फेस्ताक आमी तयार करून आसा. त्या देखून आमकां हें फेस्त एक वर्तें फेस्त मोगाचें न्हू. देव मनीस जाल्लें फेस्त, देव आमचे सांगात आयिल्लें फेस्त, देवान आमकां सुडका दिल्लें फेस्त, देवान आमकां ताची भुरगीं परत जावन घेतिल्लें फेस्त, देवाचो भाव भयण जावन घेतिल्लें हें फेस्त, म्हज्या पातकाच्या गुलामपणांतलें धुवन नितळ केल्लें हें फेस्त जावन आसा. आनी आमकां हर एकल्याक हें वर्तें जावन आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो. देखून एक घडी आमी दोळे धांपिया, एक घडी देवाक आमी अर्घां दिवया मेगाचें न्हू. हो मिस्तेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमकां कितलेंय पुरो पडचें ना मोगाचें न्हू. देव मनीस जाल्लें, देव इम्मानुएल जाल्लें, देव आमचे सांगात आयिल्लें आमी चिंतल्यार कोणी एकलो ताचो जागो सोडून दिवंक तयार आसा आयच्या ह्या संवसारांत? ताचो हुद्दो सोडून दिवंक तयार आसा? खंडीत ना. आजकाल आमच्या देशान आमी पळयता हुद्द्या खातीर जावची ती अनावळां पयशे दिवन मोलाक घेतात.
हुद्द्या खातीर, नांवा खातीर, माना खातीर, महिमे खातीर आज कितें बरें घडोवन आसा. पूण सोबयान ताचो हुद्दो सांडलो, ताचें मान सांडलो, ताची महिमा ताणें सोडली आनी तो सकयल आयलो, मनीस जालो. तुज्या आनी म्हज्या मोगा खातीर मोगाचें न्हू. म्हाका आनी तुका देवाचो भुरगो जावचें तें भाग दिवच्या खातीर, म्हाका आनी तुका एक भाव भयण जावन वळखुच्या खातीर देव मनीस जालो. आनी म्हाका आनी तुका त्या पातकाच्या गुलामपणांतलें नितळ करच्याक सुडका सोडवून दिवच्या खातीर मोगाचें न्हू. परत तें सुरविल्लें तें पवित्र जिवीत जोन दिवच्याक, नितळ निर्मळ जिवीत जोन दिवच्या खातीर, मरण पाताक ससनाच्या ससनाक नाश करन थंय जिवीत दिवंक देव मनीस जालो मोगाचें न्हू. देवाक आमी अर्गां दिवया, देवाचो उपकार आमी आठोवया, त्या सोबयाचो मोग कितलो तो व्हरतो आमी नियाळ करया मोगाचें न्हू. तुमची जबाब आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. देव मनीस जाल्ल्या जेसू आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. मनशाकुळाच्या बाचावे खातीर मनीस जाल्ल्या सुडवंदरा आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. आमचे खातीर मान महिमा संडल्या सोमया आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. आमकां देवाची भुरगीं जावन त्या उंचल्या पावंडाक उबारलेल्या आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. आमकां हर एकल्याक तुजो भाव आनी भयण जावन स्विकार केल्ल्या आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. आमकां मुळाव्या पातकांतले धुवन नितळ केल्ल्या आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. परत आमकां तुज्या मोगांत घेतल्या आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. देव मनीस जावन आमच्या सांगात हर एका घडी आसच्या, आमी तुका अर्गांनी होगळाप आमच्या दिता. सुखा दुखांत आमची दुखां पुसच्या, आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. आमच्या कश्टां दुखा वेळार आमच्या बगलेक आमचे सहायक जावन रावच्या, आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. आमची पिडा आनी शिडा गुण करच्या देवा, आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. पिडे शिडे वेळार आमची पिडा सुजूंक कश्ट दिवच्या आमच्या इश्टा, आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. निरंतर तुजो सांगात आमकां दिवच्या देवा, आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. आमकां हर एकल्याक बरें करच्या देवा, आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. बरोवन तुज्या मापान हर एक दीस तुजें जिवीत आमचे लागीं वांच्या, आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. आमचे संगत रावूंक येवकरिस्त घडलेल्या आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. येवकरिस्त मरीपात आत्मीक पोषण दिसपते लाभोवच्या, आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगत आसा म्हूण बसयलेल्या आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. आमकां आनता बरी सोडूंक मोन नातलें पवित्र आत्म्याक दिल्ल्या, आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमकां कुरपेन भरच्या, आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. आमच्या सांगत आसच्या देवा, आमी तुका अर्गांनी होगळाप आमच्या दिता. इम्मानुएला आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. देव मनीस जाल्ल्या सोमया, आमी तुका अर्गांनी होगळाप दिता. तर ह्या सोमयाचो मोग नियाळन आमचे हर एकल्या ते आमी गावया गीत जेजूचो मोग पान नंबर 50 आनी 5. तो मोग खावने तावन कुर्सा पर्यंत त्या मोगाक थडना गडना. तो मोग निस्वार्थी मोग, तो मोग निरंतर मोग. ह्याच मोगान देव मनीस जालो मोगाचें न्हू, आमचे खातीर रावोंक आमचे सांगात आयलो. पान संको 55. जेसूचो मोग पवित्र मोग, जिणिताची जावन आसा मोग. जेसूचो मोग पवित्र मोग, जिणिताची जावन आसा मोग. बेतलेयान मोग, नजरेतान मोग, कुर्सार मोग, सगळ्यांनी मोग, सदांच बाळसो मोग. बेतलेयान मोग, नजरेतान मोग, कुर्सार मोग, सगळ्यांनी मोग, सदांच बाळसो मोग, सदांच बाळसो मोग. सर्व मोगा प्रास पळवून मोगतासो, सर्व मोगा प्रास मोवाळ मोगतासो, सर पदवेदार, सर काकुलदार,
या येवकरिस्तांत या सक्रामेंतांत सोम्याचो मोग वालता मोगाचें नांव. सर मोगा प्रास पळवून तूं मोगतासो. सर मोगा प्रास पळवून तूं मोगतासो. सर मोगा प्रास मोवाळ मोगतासो. सर मोगा प्रास मोवाळ मोगतासो. सर पदवेदार सर काकुळदार. सर पदवेदार सर काकुळदार. एवकारिस्तान मेळसो सोम्याचो मोग. एवकारिस्तान मेळसो सोम्याचो मोग. जेजूचो मोग पवित्र मोग जिणिताची जावन आसा मोग. जेजूचो मोग पवित्र मोग जिणिताची जावन आसा मोग. पर्वता प्रास चड उंच मोगतासो. सागोरा प्रास चड गुंड मोगतासो. बिरमोतीचो बोक्सानेचो मोगतो कुमसाराच्या साक्रामेंता मारी फात निरंतरी वालसो तो मोग जावन आसा. सोम्याचो मोग जेजूचो मोग. या जेजूच्या मोगाक आमी थँक्यू म्हणया. ताजो उपकार आमी आठवया. ताज्या मोगान आमची काळजां मन आमी भरया. पर्वता प्रास चडूस मोगतासो. पर्वता प्रास चडूस मोगतासो. सागोरा प्रास चडगुंड मोगतासो. सागोरा प्रास चडगुंड मोगतासो. बिरमोतीसो बोक्साण्यासो. बिरमोतीसो बोक्साण्यासो. कुमसारान तो मेळसो सोम्याचो मोग. कुमसारान मेळसो सोम्याचो मोग. जेजूचो मोग पवित्र मोग जिणिताची जावन आसा मोग. जेजूचो मोग पवित्र मोग जिणिताची जावन आसा मोग. जिणिताची जावन आसा मोग. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आनी भयणीनो आमच्या मोगान बरोवन आमचो देव इम्मानुएल जालो. आमचो देव आमच्या सांगाता जालो. देवान आमकां दिल्लें व्हरतें गिफ्ट ताकाच तो आमच्या सांगाता रावंक आयलो. आमचे सुख दूख आमची पिडा शिडा सगळें ताणें ताचेर घेतलें. आमकां त्या मारिपात सुडका सोडवून ताणें दिला मोगाचें नांव. आमच्या जिवितांत बरेंपण दिलां. तर ह्या क्रिस्मसा वेळार आमी ताका कितें दिवचें. तो आमचे तावन कितें आशेता ह्या क्रिस्मसा वेळार. लुकाचो वांजेल अध्याय 3 वाक्या 10 ते 18 आमी वाचतावना. थंयसर जायत्या जाणांनी जेजू कडेन विचारलें. पयलें लोकांचो जमो विचारता जेजू कडेन. तर आमी कितें करी जाय म्हूण तो म्हणटाय. आमी केसरी तारे करचें. आमी तुका कशें स्विकार करी जाय वा आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. आनी जेजून तांकां म्हणलें तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दोगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिवं. आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलोय तशेंच करूं. दान धर्मिल्लेशें इल्लेशें बरें मन हेरांत दाखोवंक जेजून त्या लोकांक सांगलें. पयलें. दुसरें ते सुकागार जेजू लागीं आयले आनी तांणी म्हणालें मेस्त्री आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. मेस्त्री आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. आनी जेजू तांकां म्हणलें तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत वासूल करिनाकात. नितीचें जिवीत नितीन जिवा जिवंक प्रयत्न करा. सत आनी नीत उखलून धरा. अन्याय आनी अकमान नाका म्हणलें जेजू थंयसर म्हणटा. तिसरें ते शिपाई तांणी जेजू लागीं विचारलें तर आमी कितें करी जाय. आमी कितें करी जाय. आनी जेजू म्हणालो कोण मनशाकी जुलूम करिनाकात. कोणाचेरी
फोटो फिर्याद मानी नाकात. तुमकां कितली दिसपोरती पोड मेळटा ती घेवन दादोशी जाया. कितले मेळटा तितलें घेवन दादोशी जाया. मोगाचेनो आज आमी विसारी जाय. लोकांनी विसारले, सुंकाकारांनी विसारले, शिपायांनी जेजू कडेन विसारले आमी कितें करी जाय. कसलें क्रिस्मसाक आमी तयारी करी जाय. कसलें क्रिस्मस आमचे जाय जाय म्हण तूं आशेताय. आमी कितें करी जाय सोम्या. एक घडी दोळे धांपया मोगाचेनो. परत आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया. इंस सवाल आमी जेजूक विसारया मोगाचेनो. आमच्या काळजाच्या गुंडायेतावन आमच्या जिविताच्या भितर आमी नदर घालया आनी त्या काळजाच्या गुंडायेतावन जेजू कडेन आमी विसारया. तर सोम्या हांवें कितें करी जाय म्हण तो म्हणटाय. सोम्या तुज्या जल्माच्या फेस्ताक हांवें कितें करी जाय म्हण तूं आशेताय. म्हजे तावन कितें आशेताय सोम्या. म्हजे तावन दान धर्म तूं आशेताय. म्हजे तावन सत नीत उखोवन धरूंक सता नितीन जियोंक आशेताय. म्हजे तावन कोणायकी वायट अन्याय जायनातल्या बरें जियोंक तूं आशेताय. आनी कितें सोम्या तूं म्हजे तावन आशेताय. माते वासो वांजेल आदेश 14 आनी ह्या आवस्वरांत जेजून म्हणली उतरां. जे कितें भायर तावन मनशाच्या भितर येता ते मनशाक मेळयना. ते पाड करिना मनशा मेळयना. पूण जे कितें मनशाच्या भितर तावन भायर येता ताच्या काळजान तावन भायर येता ते मनशाक मेळयता. सोम्या तें हांवें पयस करी जाय तूं आशेताय. आमच्या काळजांत तावन कितें भायर येता. खोटी चिन्नां आज सोमी म्हजे तावन म्हजी खोटी चिन्नां सोडूंक आशेता. कुणो कुणो न्हय केवल सुर्येन बगार म्हजी उतरां आज कोंकणींत सांगणी आमी आयकल्ली उडासाचा. मारलो मार जाल्यार विसरवेत उलयलें उतार विसरूंक जायना. आमच्या उतरांनी आमी कोण करनासा. प्रद्वार, व्यभिचार, सोरी, फोडसाक्स, सोवे शिराप आनी इतर संगती हे सर्व मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता. इंच मनशाक मेळयता. सोमी आज आमचे जिवीत मेळें करच्या ह्या संगतीक हांवें पाठ करूंक आशेता. मोगाचेनो आमकांत येयसारया. सोमयाच्या आजारपणांत आसा सोमी उलयता खंडीत. सोमयाचो संदेश तुका आनी म्हाका येता मेळटा ह्या घडये मोगाचेनो. एक घडी मौनपणान आमच्या जिविताच्या भितर गुंडायक या. आमच्या जिविताचे नदर घालया. सोमया कडेन इसारया. सोमया ह्या नाताला फेस्ता वेळार तूं कितें म्हजें तावन आशेताय. हांवें कितें करी जाय म्हूण तूं आशेताय. कसली तयारी हांवें करी जाय. कसलें नातालांचें फेस्त म्हजें जाय जाय म्हूण सोमया तूं आशेताय. सांग म्हाका सोमया. एक घडी त्या सोमयाचो ताळो आमी आयकुया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो दया तुजी दाखय म्हजेर ये सोमया म्हूण आमी मागया मोगाचेनो सोमया कडेन. आमच्या अस्कत खातीर उणेपणा खातीर सोमयाची खाकूळ आमचे थंय वालच्या खातीर सोमी म्हजे तावन कितें आशेता त्या प्रमाणे जियोंक करपा त्या सोमया तावन आमी मागया आनी गावया. एक चारान एक कोरास आमी गावया. दया तुजी दाखय म्हजेर ये सोमया. पान नंबर 120 आनी 3.
दया तुझी दाखय मोचेर येसू मिया कित्याक तुजेर हांव पात येवन रावला आपोड आनी गुण कर म्हाका हे धनिया तुज्या काकुळतीचेर हांव आशेन रावला दया तुझी दाखय मोचेर येसू मिया कित्याक तुजेर हांव पात येवन आसा आपोड आनी गुण कर म्हाका हे धनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला आपोड म्हजी सगळी कूड येसू मिया पवित्र तुज्या स्पर्शान ती निर्मळ तूक दावडाय सर्व वाईट सकत ये धनिया पवित्र ज्ञान तुझ्या म्हाका तूं दया तुझी दाखय मोचेर येसू मिया कित्याक तुजेर हांव पात येवन आसा आपोड आनी गुण कर म्हाका हे धनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला मोगाळ भावन आनी भयणीनो सर आमी उबे रावया तर सोमी आमचे जावन कितें आशा येता तें आमी पळयत आसतना आमचे थंय कितें सोमयाक मेस्वानांतलें आसा ह्या सक्कड संगतेंत हांव सुडका आमकां लाभच्या खातीर आमचे जिवी सोमयाक ह्या नाताळा फेस्ता संदर्भात मानवचें जावच्याक आतां आमी मागया आनी त्या दिशेन देवाचें उतार आमी स्विकार करया देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करया आनी तेंच देवाचें उतार घेवंक आमकांच त्या सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया पवित्र म्हणजे सकत मजत आमच्या कुडींत आमचे ते वाळून दी म्हणून आणि त्या मारी पा देवाच्या उतराक आमची खाल जमाना मुक्ती जावं दीत म्हणून या घडी आमी मागया भावार्थ गुण कर तू भाव पयस कर कुरपेन भर म्हाका सदांच तोणी भर भावार्थ गुण कर तू भाव पयस कर भाव पयस कर वाईटा विघ्नांतले सदांच तोणी भर देण्याच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा सगींच्या रसनारा आत्म्या पोतेदारा देण्याच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 4 अध्याय 16व्या वाक्यातून 21वें वाक्य अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपल्या सवये प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इसाया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कवळो हाडून दिलो तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आशिल्लें ताका वाचूंक मेळ्ळें देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदेंत आशिल्ल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचें वरस पसरूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला वाचून जातस पुस्तक कवळण सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटीन दिलें आनी तो बसलो
थंय आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर कोंसून आसतना तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें पळयत पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाचेनो, आयच्या दिसा आमी एक म्हत्वाची विचार नियाळ करता आनी तें जावन आसा पुनर्स्थापन म्हणजे रिस्टोरेशन. क्रिसमस थोडेच दिसांनी आमी आचरण करता. नवें वर्स फटाफट नेक्स्ट दुसऱ्या हप्त्यांत परत सुरू जाता. असल्या ह्या संदर्भार हांवें आनी तुवें खंयच्या विशयी नियाळ केल्यार बरें गे म्हणलें सवाल. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश जावन आसा. आयच्या दिसा तो म्हणटा, बंदेंत आशिल्ल्यांक सुटका, कुर्ड्यांक दिश्ट, धणसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचें वरस पसरोवंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. आनी हांव चिंता मोगाचेनो, बंदेंत आसा जाल्यार एका दिसा तो स्वतंत्र आशिल्लो, ताजे उपरांत ताका बंदेंत घाल्लें. दिश्ट आशिल्ली कुर्डो जाल्लो, परत ताका दिश्ट मेळोवंक जाय. तेच प्रमाणें धणसतलो व्यक्ती पयलें तो सवकासायेंत आशिल्लो, मागीर तो धणसूंक लागलो, आतां ताका सवकासाय मेळोवंक जाय. दयामयाचें वरस सर्म्यान जेजू मुखांतर सर्वेस्पोर देव बसयता. आनी हांव आशेता मोगाचेनो, 2025 कितें आमी मुखल्या दिसांनी आमी पांय दवरता, हें वरस जावन दी म्हाका आनी तुका इयर ऑफ रेस्टोरेशन म्हणजे पुनर्स्थापन करचें आनी दयामया अनुभव करचें वरस जावन दी. हांवें सांगलें मोगाचेनो, आमी रिस्टोरेशन म्हणजे पुनर्स्थापन जावंक आसा. मस्त जाणांनी हांवें उलयलें आयकलां, आमी ल्हान आसतना कितलें गम्मत आहलें सायबा, आतां सगळें टेन्शन म्हणून. खंय गे आमचे तोंड भायर सरली ती खुशी, पयलेंची आसली ती खुशी मरुस्थापन मुच्यान तुज्या जिवितांत जावंक आसा. एका टायमार हांव तूं मस्त भलायकेवन जावन आसलें हांव. आतां म्हणटा आमी, आतां हांव पिडेन पडलां आनी आतां गरज आसा म्हाका आनी तुका भलायकी पुनर्स्थापन जावची. एका टायमार आमकां बरें स्थानमान गौरव आसलो जावंक पुरो आनी आतां आमकां कोण्णी मान मर्याद दिना जावंक पुरो. आशेता आमी पुनर्स्थापन जावंक आमकां घन मान स्थानमान जावंक पुरो. एका टायमार हांव तूं तरणाटपणार कुशेन कुशेन जिवाळ आशिल्लें हांव, पूण आतां प्राय जावन आयली आनी आमकां भोगता मुखार दिशा ना. जर तर साराक तिच्या माथेरा प्रायर भुरगें जालें, तरणाटपण येवन तिका भुरगें जालें जाल्यार, एलिझाबेथाक परत भुरगें जालें जाल्यार आमकां कित्या परत आमकां तरणाटपण येवंक नजो म्हणलें सवाल. जावंक पुरो सोबार संगती हांवें तुवें जिवनांत होगडायल्ल्यो आसात. एक दोन न्ही, सबार संगती जिवनांत होगडायल्ल्यो आसात. आशेता हांव ह्या हांगासर मागण्याक येवच्या हर एका व्यक्तीक आनी जें कितें ह्या शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रीचें माध्यमा मुखांतर मस्त जाणां पळोवन आसात आनी हर एकल्यांक मोगाचेनो सर्वेस्पोरो मुखलें वरस दयामयाचें वरस जावन बंदेंत आशिल्ल्या सुटका मेळोवन, कुड्डेपणांत आसल्याक दिश्ट मेळोवन, धणसून आशिल्ल्यांक सवकासाय लाबोवन, तस प्रमाणें खंयच्या पुरा संगतींनी तांकां पुनर्स्थापन जावंक आशा आसा. संबंध म्हूण गेल्ले परत संबंध जोडेचे म्हणून आशा आसा. खंयसर कोण व्यक्ती पुनर्स्थापना खातीर मागता, जावं दी ह्या क्रिसमसाचे दिसांतावन
प्रारंभ जावचें आमचें तें वर्स आमकां जावं दी तें पुनर्स्थापनेचें वर्स जावं दी मोगाच्यानो. आज ह्या वक्ता हांवें तुवें ह्या उतरांचो नियाळ करता आसतना जेजून कितें तें वाचयल्लें इसाया प्रवादीच्या 61 अध्यायान पयलें हांव 3रें वाक्य अशें तेंत म्हणटा इल्लें चड विस्तारून सांगता आनी तें म्हणटा सर्वेस्परसोत्मो मुजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक पापसल्ल्या काळजांच्यांक बरी करूंक कैद्यांक सुटका आनी बंदीन आसल्या मुक्ती परगट करूंक सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरस आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवचो दीस परगट करूंक रुदान करतल्यांक बुजोवंक सियोनांत रुदन करतल्यांक संतोश दिवंक तांकां गोबरा बदलाक मुकोट दिवंक रुदानाच्या मुस्तायके बदलाक संतोशाचें थ्याल दिवंक निराशे बदलाक स्तुतेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी हांव आशयतां हें क्रिसमस जावं दी आमच्या जिवितांत गोबरा बदलाक म्हळ्यार गोबर म्हळ्यार शुन्य जावन आसा मोगाच्यानो कांय ताका वॅल्यू ना म्हणटा आमी कित्याक आमी नुस्तो कंतिश्ट जाल्ल्या वेळार उपास करतना जावंक पुरो त्या वेळार पुरा गोबर माथ्यार घालनाशिल्लीं आनी दुखाचें तें गोबराचें संकेत पवित्र पुस्तक सांगता थंयसर गोबरा बदला मुखोटो म्हळ्यार माथ्या वयर गोबर घालून टेन्शनार खंतीन दुखी नासच्या मनशाक मान मर्याद गौरवाचें अधिकाराचो मुकुट त्या व्यक्तीक लाभूंक जाय. जर तर रुदानाचें जीवन आज कोणी जीवन आसा तर मुखल्या ह्या वर्साक ह्या वेळार हर एकल्या त्या व्यक्तीन संतोशाचें थ्याल घेवन संतोश पावोंक जाय. जर तर निराशा भरून आसचें आमचे मदें कोण आसा तर मुखल्या दिसांनी तांचें जीवन तांकां स्तुती संतोश करचें जालें संतोशान भरलेलें जीवन जावंक जाय. तर हांवें आनी तुवें कितें करूंक जाय. जेजू म्हणटा हांव आयलां ह्या संवसाराक सांडून गेल्लें परत मेळच्या खातीर. सालुकाच्या 19 वाक्य म्हणटा निजाकी मनशा पोतो सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. तर हेवटेचें क्रिसमस जावं दी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत खंयचे आमी सांडून गेले हांव खंयसर आमचें बरें बरें संगती आशिल्ल्यो पडोवन गेल्यात खंयसर हांवें तुवें संतोशान आसा जाल्ले कडेन खंयच्या एरियेजांनी खंयच्या प्रदेशांत आमी दुकान आसा. इसाया प्रवादी म्हणटा ह्या लोकांक बंदन आसल्यांक सुटका जोडच्या खातीर 42 अध्यायान 22 वाक्य म्हणटा हे परजेची लूट आनी नागोण जाल्या सगळ्यांक भुयारांनी घालून बंद केल्यात. हांव आनी तूं तशेंच बघून आसा मोगाच्यान मस्त सांगतनी आमकां कित्या ह्या भुयारांनी घालून बंद पडल्या वरी काळोख आमच्या बोवारीं दिसोन आसा. मुखार वचून सांगता बंदकणांनी लिपोवन दवरल्यात तांचें शिकार जाल्ल्या पूण तांकां सोडोवंक कोणूच ना. तांची लूट जाल्या पूण तांकां फाटी हाडूंक कोणूच ना. ही हांव चिंता प्रस्तुत समाजान मुस्त जाणांची बोगणां हिंस जावन आसात मोगाच्यानो. प्रस्तुत समाजांत मुस्त जाणांचें बोगणां आनी तर ह्या वक्ता पुनर्स्थापीत जावंक सुटका जोडूंक हांवें तुवें कितें करियेत म्हणलें सवाल हें आज आमी नियाळ करना आसा. पयल्यान पयलें सुटका जायचे तर आमच्या अंतस्करणांतल्यान स्वयं परिक्षा आमची करी जाय. आमी सांगता आमचें कॉन्शियन्स कितें आसा थंयसर आमी आमच्या कॉन्शियन्साचें परिक्षा करी जाय. आमी पळयता सालुकाच्या 15व्या अध्यायांत थंयसर 11 वाक्यान स्वामी जेजू वेचीक पुताचें ओपार सांगता आनी थंयसर तो सांगता आसतना
त्या पुताची असली गत पडटा की दुकरा गेलें काणसमें ताका कोंक मेळना आनी सगळें तो निराश जाता टेन्शनार पडटा आनी त्या दाडा 17वें वाक्य सांगता शेकीन ताका आतां बूद आयली आनी आपणे त्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशे खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां हांगासर तुमी पळयल्यार पवित्र आत्म्यान ताका सांगिल्लें न्ही ताका कोणेय येवन ताच्या इश्टांनी सांगिल्लें न्ही बगार ताकाच तो जागरण जाता आज आमच्या जिवितांत विविध संगतींनी रडोवन बसून आसतना हांवें आनी तुवें आमकां अंतस्करणाचें थाळो आयकोंक जाय कित्या खातीर हांव ह्या परिस्थितीर आसा साबार तरांचे आमी ओगडावन घेतलां साबार तरांच्या दुकानी आमी आसा तर एक घडी बरो आमी आमच्या घरांनी वचून नियाळया कित्या खातीर म्हाका ही आयची परिस्थिती आयल्या आनी पवित्र पुस्तकांत म्हणटा हांव आतांच उठून म्हज्या बापा सरशीन वेतां आतांच उठून म्हज्या बापा सरशीन वेतां पवित्र पुस्तकांत जेजू म्हणटा बाप म्हळ्यार सर्वेस्पर देव आनी त्या देखून आमकां मागणें शिकयता आसता म्हणटा आमच्या बापा म्हूण शिकयता आनी थंयसर आमकां सांगता खंयसर गी तुज्या जिवितांत तूं पडोवन आसाय जाल्यार खंयच्याय क्षेत्रांत जावंक पुरो मोगाचें न्हू पडोवन आसात दुखींत आसात खंतीन आसात जाल्यार तुमचें खोशेड आतां सांगून दी हांव उठून बापा थंय वेतां आनी ताचे लागीं उलयतां आनी त्या देखून सांजू हांवच्या 3ऱ्या पत्रांत 2रें वाक्य म्हणटा मोगाच्या इश्टा तुजी आत्मीक भलायकी बरी आशिल्ल्या बरी तुजी कुडीची भलायकी बरी आसूं आनी हेर सर संगतींनी तुका बरेंपण लाभो म्हणून म्हजें मागणें मस्त फुडें आमी कुडीच्या भलायकेंत आसा जावंक पुरो पूण आत्म्याच्या भलायकी आमकां ना तर आमी पुनश्चेतन जावंक शकना आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा कीर्तन 23 पयलें हांव 3रें वाक्य म्हणटा सर्वेस्पर देव म्हाका तुका कितें करूंक शकता सर्वेस्पर म्हजो गवळी म्हाका कांय उणें ना 5व्या सर्वाच्या मैदानाचेर विशय घेवंक म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता आनी म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता हांव परत सांगता सर्वेस्पर देव तुज्या आत्म्याक नवो जीव दिता केदळा तुज्या आत्म्याक नवो जीव भरता तुजें जीवन पुनर्स्थापन जावंक प्रारंभ जाता मोयचे लागीं सर्वेस्पर देव भेटिल्ल्या वेळार तांच्या इस्रायल लोकां विशयंत तो उलयता आसतना आमी पळयता निर्गमन पुस्तकांत 33 अध्यायांत 15व्या वाक्य 17व्या वाक्य म्हणटा मोयजेन म्हळें तूं आमच्या सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार ही सुवात सोडून वचूंक आमकां दिनाका तूं आमच्या सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार म्हाका आनी तुज्या लोकांक तुजी कृपा लाभल्या म्हूण कशें कळीत जावचें तूं आमचे बराबर आसल्यार आमी हांव आनी म्हजी फर्जां संवसाराच्या सर लोकांत हांव वेगळीं म्हूण कळटलें सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें जें कितें तुवें विचारलें तें हांव करतलो कित्याक तुका म्हजी कृपा लाभल्या आनी हांव तुका नांवान वळखतां येसुदेवाची पुतान सांगलें बापा हांव तुजे तावन पयस सरलां हांव परत येवन तुजे वटो रावतां तुज्या हजारपणाखाल रावतां तुजो साकोर जावन जर रावतां पूत जायचें म्हणून ना म्हाका तुजें हजारपण जाय तुज्या हजारपणांत हांव रावतां म्हणटा आनी त्या देखून सर्वेस्पर देव मोयजेक ताजें हजारपण दिता मात्र आनी मोयजे खंयसर गेल्यार तो यशस्वी जाता आनी आज म्हाका तुका हजारपण खंय आसा
सामातेवाच्या पहिल्या अध्यायान 23 वाक्य म्हणटा एक अंक वारसली गर्भे जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युअल म्हणून आपयतले. इमॅन्युअल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हणून अर्थ. पळय मोगाचें जें कितें मोयशेन मागोवन घेतिल्लें तुज्या हजारपण म्हाका जाय म्हणून सर्वेस्पर देव सोम्या जेजू मुखांतर ताका इमॅन्युअल म्हणल्यार नांव दवरून देव आमचे सोमे आसा म्हणून सदांच आमचे सांगाता रावता. आनी तें जावन आसा क्रिसमस. तें जावन आसा क्रिसमस. जेजू आमचे मदें सदांच रावचें आनी आमकां यशस्वी करचें जसलें फेस्त जावन आसा तें क्रिसमस. लुकाच्या 15व्या अध्यायांत 8व्या थावन 10व्या वाक्यांत आमी एक थंयसर सोमी जेजू भायर पडिल्ल्या नाण्या विशीं उल्लेख करता. तुमी सगळ्यांनी जाणात तरी पूण तें उल्लेख करता कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा एक स्त्री आपणा लागीं आशिल्ल्या 10 नाण्यांतलें एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारोण मारन तें मेळासर 17 सुदिनां जायत. तें मेळटस आपल्या इश्टिणीक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन ते म्हणटा मुजे सांगाता संतोष पावा. आज मोगाचें न्हू मुज्या आनी तुज्या जिवितांत कितलेशे मोलादीक संगती आज निसार आमच्या हातांतल्यान भायर गेल्यात. थोड्यांक भलायकी आसल्यार पयशे नात. पयशे आसल्या कडेन भलायकी नात. दोनी आसल्या कडेन समाधान ना. समाधान आसल्यार आनी कालिंगी ना. एक आमचे थावन होगडावन घेतलां. आनी सर्वेस्वर सोमी जेजू म्हणटा म्हज्या पुता आनी म्हज्या देवे तुज्या जिवितांत साबार एक वा साबार नाणी तुवें होगडायलें. आतां तुवें फाटीं घेवंक जाय. कशें घेवंक जाय? पयत पुस्तक म्हणटा जेजू म्हणटा दिवो भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन. सो पयलें गरज दिवो पेटोवची गरज आसा. भायर म्हजे थंय आनी तुजे थंय साबार संगती पडल्यात. पुनर्स्थापीत जायचे म्हूण म्हाका तुका आशा आसा. मस्त संगती म्हजे तावन तुजे तावन भायर गेल्यात. आज एकामेकां आमचे कडेन मोगान आसलीं इश्ट इश्टिणी आमचे कडेन रागार आसात. संबंद तुटून गेला. आमचो संबंद म्हणलें नाणें पडून गेला. मोगाचें कुटुंबा जिवितांत जावंक पुरो, शेजाऱ्यान थंय जावंक पुरो, इश्ट इश्टिणी मदें जावंक पुरो, संबंद म्हणलें नाणें पडून गेलां. दुडवाचें नाणें ग्रेस्कायचें नाणें पडून गेलां. जावंक पुरो साबार तुमकां एक एकल्यान तुमच्या जिवितांत समस्या आसात. हर एक तुमचे मोलादीक नाणें म्हळ्यार मोलादीक संगती तुमच्या जिवितांत पडून गेल्यात. आतां सोमी जेजू म्हणटा कितें करी जाय? पुनर्स्थापीत. परत तें नाणें मेळ्ळें जाल्यार कितें करी जाय? पयलें दिवो पेटय जाय. खंयचो तो उजवाड मोगाचें न्हू. जेजू म्हणटा जुआंवच्या 8व्या अध्याय 12व्या वाक्य म्हणटा जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान आसचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड लाभतलो. तर मोगाचें न्हू पयल्यान पयलें हांवें तुवें ह्या जेजू म्हणल्या उजवाडाक घेवंक आसा. दुसरें थंयसर म्हणटा तें मेळटस तें म्हणटा दिवो पेटोवन घराक सारोण मारून तें मेळासर 17 सुदिनां जायत. सो दुसरें जावन आसा उजवाड घेतल्या उपरांत उजवाडा सावन रावना. सारोण मारता आनी सोदता. आनी हांव तूं जाणा मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तकांत सोदचें मस्त गरजेचें. सावल राय जावच्या पयलें पोरण्या सोल्यांत आमी पळयता कात्यांक सोदून गेल्लो तो मनीस. गाडवांक सोदून गेल्लो मनीस. गाडवां फाटल्यान गेल्लो मनीस. ताज्या बापायन सांगलें म्हणजे गाडवां फाटल्यान खंय म्हणून सोदून ये म्हणून. एक सामान्य व्यक्ती सोदून गेलो तो गाडवांक. कित्याक ताजें नाणें गाडव म्हणलें नाणें भायर पडुल्लें. आनी हें गाडव म्हणलें नाणें भायर पडलो येत आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका खंयसर तें मेळटा आसतना खंय गेल्यार ताका मेळटा आसतना पयल्या सामुएलाच्या ग्रंथांत 9व्या अध्याय 3 आनी 4 वाक्य म्हणटा एक दीस सावलाच्या बापाय किशाची गाडवां सांडून गेलीं. किशान आपल्या पुता सावलाक म्हळें तुजे सवें सेवका मदल्या एकल्या घेवन भायर सर आनी गाडवांक सोदूंक वच. ते एफ्रायमाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्यान आनी शालशा प्रांत्यान गेले पूण तांकां ते मेळ्ळे नात.
देखून ते शालेम प्रांतांतल्यान गेले पूण ती थंय नातेली उपरांत ते बेजमेच्या प्रांतांत गेले पूण तांकां मेळ्ळी ना सोदलें 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 कोणाक फोडुल्लें तें नाणें सोदून ते सुकोवन गेल्ल्यो त्यो गाडवां ह्या मनशान सोदलीं 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 आख्रेक म्हणटा म्हजे कारणांनी सोदूंक जायना पुरो जालें आनी इसारता हें खाली देवाक मात्र साध्य देखून तूं इसारता देवाचो दर्शी काय मेळटा घेवन देवाक मेळूंक त्या वेळा साध्य ना पूण देवाच्या दर्शीक काय म्हणे मेळटा गे म्हूण येता आनी पळयत पुस्तक सांगता पयल्या सामुएलाच्या ग्रंथान 9व्या अध्यायान 19-21 वाक्य म्हणटा तो सामुएलाक मेळटा आनी थंयसर सामुएल म्हणटा सामुएलान थंय तो इसर साऊल दरवाड्या कडेन सामुएला बगलेन आयलो आनी म्हणालो दया करून दर्शी खंय आसा म्हूण दाखय म्हाका सांग सामुएलान साऊलाक जाप दिली हांवूच तो दर्शी म्हजे फाटल्यान ऊंच पुजे स्थळार चड आज तुवें म्हजे सवें जेवंक जाय फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरा धाडटलो आनी तुज्या काळजांत अशें तें सगळें हांव तुका सांगतलो 3 दीस आदीं सांडून गेल्ल्या गाडवां विशीं चिंता करिनाका कित्याक ती मेळ्ळ्यांत इस्रायलाचो सगळो अत्रेक तुजेर आनी तुज्या बापायच्या घराण्याचेर ठेवून ना तर हेर कोणाचेर साऊलान जाप दिली हांव इस्रायलाच्या कुळयां पैकी भोव ल्हान आशिल्ल्या बेजमेच्या कुळयेसूनय आनी बेजमेच्या कुळयेंतल्या कुटुंबां पैकी म्हजें कुटुंब भोव ल्हान न्हय तर तूं हें म्हाका कित्याक सांगताय नियाळ करा म्हाकाच्यान सोदून गेल्लो गाडाव सोदून गेल्लो सामान्य गाडाव आनी गाडाव तांचे ताव सुकोवन गेल्लीं सगळें टेन्शन गाडाव गेलें गाडाव गेलें गाडाव गेलें गाडाव मेळना दर्शी म्हणटा गाडाव येदोळसो मेळून जाल्यांत सावलाक मेळनात सावलाक दिसनात देवाचो दर्शी म्हणटा येदोळसो तुका मेळ्ळ्यान जें कितें तुवें होगडावन घेतलां तें तुका पाटी मेळना पूण तुका सर्वेस्पर देव उपयोग करता तुवें म्हज्या सांगात आसूंक जाय आनी वो सावल म्हणटा हांव गाडवाक सोदून आयिल्लो एक सामान्य व्यक्ती हांव एक ल्हानशे कुळयेचो मनीस म्हाका कित्याक तूं विचारताय देवाचो दर्शी म्हणटा तूं न्हय तर आनी कोण आसा तूं न्हय तर कोण आसा आज मोगाच्या न्हू तुमच्या जिवितांत थोड्यो संगती भायर पडल्यात तुमी केदाळा देवाक सोदतात केदाळा सर्वेस्पराक सोदतात सर्वेस्पर म्हणटा हांवें तें भायर गेल्लें तुका परत पाटीन दिता मात्र न्हय तुका व्हडल्या स्थानमानाक दिवच्या खातीर हांवें तें तुज्या तावन काडलें तुजें तावन काडून येतलें जाल्यार तूं दर्शीक सोदून येतो न्हय जर तर ती गाडवां त्या घरा कुटुंबांत तावन सोदून भायर गेल्लीं न्ही तर वो दर्शी वो देवाच्या दर्शीक सोदतो ना देवाक सोदतो ना केदाळा तेज्या जिवितांत थोड्यो संगती भायर गेल्यो आनी परत आपणाक तो प्रयत्न करूंक लागलो आनी सलवलो ताज्या मेटांनी त्या दाळा तो बोब मार लागलो सर्वेस्परा म्हाका जाय ती म्हजीं गाडवां आनी तो म्हणटा दर्शी कडेन म्हाका म्हजीं गाडवां जाय ताणें कांय रायपूण विचारूं ना ताणें कांय विचारूं ना ताणें विचारलें म्हजीं गाडवां दी म्हजीं गाडवां दी आज तुमी म्हणूंक पुरो सर्वेस्परा म्हज्या सगळ्या इतलें सलवालां म्हजी भलायकी म्हाका दी तुमी म्हणूंक पुरो सर्वेस्परा म्हजें समाधान म्हाका वाटी दी कितल्या समाधानान हांव जियेतलो आतां समाधानाचो ना जालां सोम्या म्हाका म्हजें समाधान एक पाटी दी सांगूंक पुरो तुमचे संगती भायर पडिल्ल्यो पूण जेजू म्हणटा ह्या क्रिस्मसाक तूं म्हाका सोदता आसतना तुज्या माथ्यार थंयसर आसलो गोबर काडून हांव तुका किरीटा मुकुट दवरतलो ह्यो सावलो गोबर सोदून गोबरा बरी डेस्परेट जावन तकलेचेर डेस्परेट जावन सोदून गेल्लो मनीस आनी ह्या गोबरा बरी ताज्या तकलेर आशिल्लें तें टेन्शन सर्वेस्पर देव म्हणटा वो गोबर काड सकयल हांव तुका रायाचें मुकुट घालता आनी तेंचो उतार आमी ओडोल वाचलें गोबरा बदल्याक मुकुट हांव तुमकां दितलो आज मोगाच्या उडास दवरया
मुकले ह्या विशयान मुस्तू आमी गुंडायचे चिंता पाठोवंक आसा कित्याक 2025 वर्स आमकां सगळ्यांक बरें वर्स जावंक आसा क्रिसमस बऱ्या रितीन आचरण करी जाय पूण आयच्या दिसा ह्या घडयेक आमी रावयत आसतना हें ध्यान उडास करया मोगाचें न्हू तुमच्या जिवितांत कितेंय तुमी होगडावन घेतलां जाल्यार कितेंय तुमकां कितें गेल्यार मेळटस ना जाल्यार खंयसर देवाचो एक उद्देश आसा हांवें तुवें सोदूंक जाय त्या देवाक सोदूंक जाय त्या जेजू क्रिस्ताक केदाळा तो क्रिस्त तुका जिवितांत मेळटा केदाळा तो उजवाड तुज्या जिवितांत येता तुज्या जिवितांत आसलो काळोख दोंगता मात्र न्ही गोब्रार बरी तुज्या माथ्यार आसलें खाण सर्वेस्पर देव खालिंगी तुका एक व्हडलो मुकूट दिवचार आसा ह्या मुकुटा बसत तयार रावया ह्या मुकुटा मेळटाना आमकां जिवन उल्हास बरें जातलें तर देवा लागीं आमी आतां मागया सर्वेस्परा म्हज्या माथ्यार गेल्लो गोबोर हांव तुका समर्पितां पूण सोमिया जायतें होगडावन घेतलां पूण हें होगडावन घेतलें हांव सोदून येता आसतना सोमिया म्हाका खंयसरी मेळूना पूण आतां तुजे लागीं मात्र आयलां तुवें मात्र म्हजो गोबोर काडन म्हाका तुवें मुकूट दवरूंक साध्य आसा थिंच जावं ती तुमच्या जिवितांत आमेन. सर्गींच्या बाप्पा संपूर्ण तुजेर पातयेवन आमी तुजे सरशीन येता बाप्पा हो क्रिसमसाचो काळ आमी आमकांच संपूर्ण तरेन समर्पण करन तुका सोदून येवंक जाय अशी कृपा आमकां लाभय नितळ काळजान संपूर्ण काळजान तुजेर दिश्ट जोखून तुका सोदूंक आमकां हर एकल्याक कृपा लाभय म्हण मागता मोगळा सोम्या समर्पण करता आमकांच तुजे हातीं तुजो पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्याक लाभय आमची दिश्ट तुजेर जोखूंक जाय आसली कृपा आमकां फावो कर मागण्याच्या स्पिरितान आमकां बर आमकां येवच्या ताळण्या वयर जैत वर्सो मागण्याचो स्पिरीत आमकां लाभय हर एक घडये तूं आमचे सांगाता राव सोम्या आमच्या काळजान तुजे उतार स्विकार करूंक जाय अशी कृपा आमकां फावो कर म्हण मागता हांव मोगळा सोम्या समर्पण करता सोम्या आमच्या जिवितांत जें कितें आमी होगडावन घेतलां तें पुनर्स्थापन कर सोम्या कितें आमचें तें उणेंपण आसा तें भरती करून दी सोम्या हर एक दुष्ट शक्तींची बंधनां कितें आमकां तुजे तावन पयस व्हरतात तीं तूं मोडन घाल सोम्या सुडका लाभय सोम्या हर एक घडये तुका सोदून येवंक आमकां कृपा फावो कर म्हण मागता हांव हालेलुया 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 रे बाबा शबर हालेलुया 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 पान संको 70 आणि 100 76 पेज नंबर ದವಿದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ದವಿದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಆತ್ಮದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಆತ್ಮದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಕೈತಾಳದಿಂದ ಮದ್ದಲೆಯಿಂದ
ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಕೈತಾಳದಿಂದ ಮದ್ದಲೆಯಿಂದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಕಷ್ಟವೇ ಬರಲಿ ನಷ್ಟವೇ ಇರಲಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಕಷ್ಟವೇ ಬರಲಿ ನಷ್ಟವೇ ಇರಲಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ದಾವೀದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ದಾವೀದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಸ್ತುತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಜೈ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 मंगळा सोम्या तुझो पवित्र आत्मा बळादीक तरान हरी एकल्यांचेर देवय सोम्या हरी एका पिडेस्ताक तूं आतां आपड सोम्या हरी एक तराची पिडा शिडा वैज जावच्या तुज्या पांयामळी समर्पण करता सोम्या आशेम तुझे आशीर्वाद बऱ्या भलायकेच्या देण्या सवे हरी एकल्याक तूं फावो कर म्हण मागता मंगळा सोम्या समर्पण करता हरी एक कुटुंब हरी एका कुटुंबात क्रिसमसाचो संतोष तुझ्या जननाचो संतोष स्वीकार करूंक कितें सक्कड अडकळी आसात समस्या आसात ते निव रावन हरी एक कुटुंब तुझ्या जन्माचो संतोष स्वीकार करच्या पासत तू तयार कर सोम्या बावडत वाडय सोम्या हरी एक तराची अंधकाराची सावळी कैसर आसा ती निवराय सोम्या पवित्र आत्म्याच्या सत्य मुखांतर हरी एक तराचे बंधन मोडून असो दी सोम्या हरी एक कुटुंब भाग्यवंत कुटुंब जावन मारपाट कर सोम्या सोम्या जो कोणे आमचे लागीं मागोंक सांगला पिडेस्तां खातीर सोम्या तांचे पासत आतां आमी मागता सोम्या तुजो आशिर्वादाचो हात तांकां आपडो सोम्या तांची पिडा कोण करू सोम्या आनी बरी भलायकी फावो करू सोम्या हालाबा शेखरा बराबरी बराबा होली आत्मा हीला बराबरा बराबरा बशा बराबा रेबत्र मा शिखराबा हालेलुया ला मशा बराबा जीसस टच रा बराबा हालेलुया ला मशा बराबा हालेलुया हालेलुया सोमिया गुण कर माका सोमिया गुण कर माका सोमिया हरी एका काजारी जोड्याक समर्पण करता सोम्या तुझ्या आशीर्वादाने भरले समाधानाचे संतोषाचे कुटुंब बांधून हाडको जाय असची दैविक मजत दैविक ज्ञान आणि दैविक मार्गदर्शन लाभून ती कुटुंबा तुझ्या आशीर्वादाने भरलेली कुटुंबा जाऊन परिवर्तित कर म्हण मागता समर्पण करता सोम्या आर्थिक संकष्टांक वळख जाल्ल्या हर एका कुटुंबाक मोगळा सोम्या हर एक तरेची आर्थिक बंदड निष्क्रिय कर सोम्या आणि तुझी दैविक आशीर्वादा मार्फत तुझो सर्गीचो दरवाटो ओपन करना दैविक आशीर्वादा सोवे आर्थिक समृद्धी हर एका कुटुंबाक तू फावो कर म्हण मागता समर्पण करता सोम्या आमच्या कुटुंबांनी आसच्या हर एका भुरग्यांक तुझ्या हातांत तीन भुरगीं भावडतान वाडोवन येवंक तुझ्या आत्म्याच्या सक्तेन भरलेली जाणवाय बरीत भुरगीं जावन वाडोवन येवंक आनी तुझ्या आत्म्याच्या सक्तेन जशें तूं बरें करीत गेलोय प्रायतेकीत जाणवायन भरलोय त्याच प्रमाणे आमच्या कुटुंबांनी आसच्या हर एका भुरग्यान जाणवाय बरीत रितीन वाडोवन येवंक आनी तुझ्या आत्म्याच्या सक्तेन वाडोवन तुझी सुवार्ता प्रगट करूंक सोम्यान तांकां आशीर्वादीत कर म्हण मागता हालेलुया हालेलुया रब्बा शिखरा बरे बरे बराबा हालेलुया 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 रब्बा शिखरा बरे बराबा हालेलुया 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 हालेलुया
राकमची कुटमा सोमिया राकमची कुटमा सोमिया राकमची कुटमा सोमिया राकमची कुटमा सोमिया मगळा सोम्या संपूर्ण तरान आमचे काळीज समर्पण करता सोम्या तू जावन आसाय उजवाड आणि उतार जे उतार तू पवित्र पुस्तका मुखांतर आमचे लागीं उलयताय ते उतार सोम्या हांवें आज स्वीकार करूंक म्हज्या काळजाचेर आसचे हर एक तराचे आंतरिक गायी हर एक तरसो ना बक्षण्याचो स्पिरीट हर एक तराचे पत्की सैंब नानांत तराच्यो खंती दुखी बेजारायेची बंधना संपूर्ण तरण समर्पण करता सोम्या सोम्या आपड आमचे हर एकल्याचे काळीज जीसस टच बार तारामाशा खराबा हर एक काळीज सोम्या पवित्र मंदिर जावन तुझे पवित्र बिडार जावन तुझ्या दैविक हजरपणाचो जागो जावन जिवंत टेम्पल जावन मारपाट कर सोम्या सोम्या आपड आमची हर एकल्याची काळजा सोम्या उक्ती कर ती तुझ्या येण्याक सोम्या तुझ्या उतराक ती उक्ती कर आणि ते हर एक काळीज पवित्र कर आणि आमच्या आत्म्यातान तुझ्या आत्म्याक आत्मिक बांध तीर कर सोम्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तो बांध तीर कर सोम्या आणि तुझे होली एनॉइंटिंग हर एकल्याच्या रथान देवई म्हण मागता हालेलुया हालेलुया हालेबा शेखरा बरा बरे बा अरित्रमा शेखरा अरित्र नाना शेरडा शेबला बला बा शेरडा रा 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 हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया मोगाच्या सुम्याचे आशीर्वाद आम्ही घेऊंक येता एक घडी आमच्या दोळ्यात आंबिया आमच्या हात आमच्या उदारे दोरी आमचे मकार ह्या हातांनी परत कितें सुम्याक उबान दिवंक आशेता कोणाक सुम्याच्या पांयांतळ समर्पूंक आशेता कोणा खातीर आमी मागोवंक आशेता तांकां सगळ्यांक सुम्याच्या पांयांतळ आमी हाडया समर्पण करया ह्या आमच्या हातांनी दोनी आमचे कुटुंब सुम्याच्या पांयांतळ आमी उबाद दिवया कुटुंबांतल्या हर एका संद्याक आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांच्या बरेपणा खातीर गांवांत तशें परगांवांत आशिल्ल्या भावंडां खातीर एक घडीभर आमी मागया आनी प्रत्येक जावन कुटुंबांतल्या प्रायवंता पिडेस्ता भावंडां खातीर विविध रितीच्या पिडेन कोस्टोनच्या भावंडां खातीर सोमी तांकां सुडका दिवन दी बरी भलायकी दोन दिवन दी सोमी आयिल्लो भलायकी बरेपण दिवं सोमी तांकां परत थंय जिवीत दिवन दी म्हूण आमी मागया तांकां गूण करून दी आदली भलायकी तांकां दिवन दी बरेपण सोमी तांकां दिवन दी म्हूण मागया कोण कश्टांनी आसात दुखांनी आसात निराशेंत आसा देदेस्पो जाल्यांत विविध तरांच्या बंदपासांनी आसात सुडका सुडवण आशेतात बरेपण आशेतात सोमी तांच्या थंय दया दाखोवन दी काकूल दाखोवन दी तांच्या जिवितान बरेपण लाभोवन दी म्हूण मागया तसल्यांक सोमयाच्या पांयांतळ आमी उबान दिवया कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगला कोणाक आमी मागता बसयला तांकांय सोमयाच्या पांयांतळ ह्या हातांनी आमी उबान दिवया तांचे खातीर आमी मागया
सगळो संसार सोमियाच्या पायांतळा समर्पण करूया. सोमियाची शांती समाधान सक्कड राष्ट्रामध्ये राज जाऊन दी. प्रत्येक जण रशिया आणि युक्रेनामध्ये आणि सिरियांत या दिसांनी इराण, इस्रायल, फलस्तीन, गाझा या जाग्यांनी जीवाची मनशा जीवाची निसांतान जावन आसा. मुळावी मनशाची हक्कां देस्वार जावन आसात. मनीस कश्टान आसा. सुमी दया दाखोवन येवन मागया. आमची वैयक्तीक मागणी ते सवा आमचे कष्ट दुख बेजाराय सक्कळ समस्ये सुलवणी सोम्याच्या पायांतळ आमी समर्पण करूया. सोम्याची बेसवा आमचेर आमी मागल्या हरी एकल्याचेर आमी मागोवन घेवया आनी गावया गीत या देवडा सक्रामेंता. Itia boda sakramenta sestang naman koruya purvira rupa botla novio riti adarya salvor mecha askat visya बावरताचे बोलतीभ्या जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यात सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता. आमेन. प्रार्थुया. येसू मिया जेजो क्रिस्ता या विजय सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून बल सदांच आमचेर आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं. आमकां दयन फावखन जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन.